पेडण्या नारायण देव तळयेचे सोबितीकरण करचे अशी मागणी पेडणेकारांनी आमदार प्रवीण आल्लेकरा कडेन केला। मुख्य रस्त्या कडल्यान आणि श्री माऊली देवूळ कडेन उदकाची तळी आसा। ह्या तळयेन 100 वयर गणपती विसर्जित करतात। तशेंच ह्या तळयेत 12 म्हयने उदक आसता। ह्या जाग्याचेर पर्यटक भोंवडी करपाक लेगीत येतात अशें थळाव्यांनी सांगले। आमचे निवडून येल्ले उमेदवार आमचे जे प्रवीण आल्लेकर जे आता मंत्री म्हाका विश्वास आहा सरकाराकडे तांकां बरेचशे मंत्रीपद मेळचें आनी आमचे पेडण्याची जी समस्या आहा ती दूर जावची आनी तेतून करून तेंच्यांनी लक्षय घालूचें की ह्या तळयेची कितें शोभीकरण करूंक शकतात आणि व्यवस्थित लोक हांगासर येवन बसूंक शकतात। हवेशीर आसा आणि स्वच्छ आसा। पेडण्या पासून ते पेडण्या बाजारापासून 2 मिनटाच्या रस्त्यार म्हणजे बस स्टँडा पासून 2 सेकंदाचो हे आसा समोर दिसता म्हणटुशीच तेची शोभीकरण जावची इतकेंच म्हाका। पोर्तुगीज काळातलो पेडण्या वाठारांतल्या पुलाची वायट परिस्थिती जाल्या। आदलो आमदार बाबू आसगांवकार आशिल्लो त्या वेळार तांणी ह्या पुलाचें काम हातीन घेतिल्लें पूण बांदकाम सुरवात जावंक ना। त्या खातीर नव्या आमदारान पुलाचें काम बेगोबेग सुरू करचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। आयज म्हाका इतके वायट दिसता की आतां नवीन आमदार प्रवीण आल्लेकर जाल्ले आहात। ते हेच्या पयलीं बाबू आजगांवकारान ब्युटिफिकेशन घेतलेलें आहा ते 3 वर्सां जालीं तेचे कांयच हे जावंक ना म्हणून आनी पाट्यावयले तशे बंद आहात। ते प्रमाणे आतां हे आमचे नारायणाची तळी म्हणटा ते सायटीक आहा ते सबंद अजीर्ण जाल्ले आहात। भिंत आहा ती रिटर्निंग वॉल त्या भायर ते पूल आहा पुलय ते अजीर्ण जाल्ले आहात ते त्यांनी दुरुस्त करून आता फुडल्या आमदारान भावी आमदारान म्हणजे आमदारान आता ती तेची दखल घेवपाची